शेवटाक सरकारान खोर्जुवेच्या केबल स्टेट पुलाचे अवतिकायेची दखल घेतली। 3 महिन्यां भितर ताजे सोबितीकरण आनी दुरुस्ती जावपाची आसा। अर्थातच विधानसभा अधिवेशनात आनी आतांय थळावो आमदार कार्लोस फरेरान हो विशय लावन धरलो, म्हणूनच सरकारान दखल घेतल्या। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा खोर्जुवे ब्रिजार। हो केबल ब्रिज जावन आसा। हांगा जायते ट्युरिस्ट येता विजीट करपाक, तशेंच हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावन आसा। कितलेशेच वर्सां जाली हो ब्रिज असोच आसा। 2004 ह्या ब्रिजाचे स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या हातान इनॉग्रेशन जाल्ले। त्याच्या उपरांत ह्या ब्रिजाचो कोणीच मेंटेनन्स करूंक ना। चडशे लोक हो ब्रिज यूज करता जे दिवचल वाठारांत रावता, जे सांखळे वाठारांत रावता, ते लोक हांगा येरादारी करपाक हो ब्रिज यूज करता। पूण आयज ह्या ब्रिजाचें मेंटेनन्स काम केन्नाच जावंक ना। पूण आयज आल्दोणचे जे आमदार आसा एडवोकेट कार्लोस हाच्या फुडाकारान हे कामाचो शुभारंभ जाल्लो आसा। विदीन 90 डेज हे जे काम आसा ते पुराय जातले। तशेंच आनी एक आमदारान सांगलें की हांगा खुबशे लोक रातचे ड्रिंक करता, तेंचेरूय ते आयज कारवाय करपाची आसा। बिकॉज हांगा जो ब्रिज आसा हो ट्युरिस्ट स्पॉट जाल्ल्या कारणान लोकांनी हांगा सोरो पिवचो न्हय। तशेंच ब्रिजा पोंदा जे कोण पिवपाक बसता तेंचेरूय स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग जावपाचें आसा। हेचेरूय ते आयज कारवाय करपाचे आसा। भरपूर कंप्लेंट येयले अबाउट दीस। हांवें पासून पळयला राती पासून हांव थोडे लेट येतना फंक्शन आसून प्रोग्राम आसून नाल्यार काजर आसून हांव पळयता लोक बसता हिंगा पिता बाटली घेवन आनी हांव नेना ते उडयतात जाल्यार दोऱ्यान। बट दॅट इज नॉट अ गुड थिंग वीच शूड बी डन बिकॉज यू कॅन हॅव डेजिग्नेटेड प्लेसीस वेर यू कॅन सिट हॅव अ पिकनीक एंड गो, बट नॉट दीस। कित्याक गाडी पासून ब्रिजीचे पार्किंग केलें जाल्यार एक्सिडंट जातले आनी राती कांय दिसना, लायट सामके नात तेन्ना कोण येतलो फाटल्यानसून मातलो। थोडे फावटी हांवें आयकले पासून सकला ब्रिजी सकला वयतात भुरगे आनी बसतात पितात आनी कोण जाणां कितें करतात थिंगा। सो आय वील रिक्वेस्ट द पुलीस टू हॅव अ रेग्युलर पेट्रोलिंग, नॉट एट नॅचरली फिक्स टायम्स। कित्याक ते थोडे फावटी कितें करतात ते जाणां 8 येतात 10 येतात मागीर ते नात तेन्ना। To have surprise regular checks, you understanding? It should be surprise, and make sure that no one is sitting here, no one is loitering here, and no one is doing what is not wanted. Inauguration of this project, it was in a bad condition. No work was done till now. So all the villagers also happy, they are also happy. We thank you, sir. And we also thank the government and all the officials. This bridge was built in it was inaugurated in 2004. Since then, I think quite maintenance corona kind of, it was neglected for so many years. And thanks to our MLA because he has seen the people are struggling, and because of the bridge, it's a beauty of our Aldana. So teka preserve karpa, teka maintain karpa, teni step getla forward. So I thank our MLA. Also thank the PWD because we are taking up the work. आणि ब्रिजाचे म्हणले कितें सांगप, हांगा खूब लोक अजुनूय पळोवपाक येता। इवन दो तशी बॅड कंडिशन आसा बट लोक खूब अजुनूय येता पळोवपाक ह्या ब्रिजार। सो आतां वी आर व्हेरी हॅपी की आतां आमचो ब्रिज आनी मेंटेन जातलो आनी बरो जातलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।